बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. गलातकारांक बरयलेलें पत्र अध्याय 6 वाक्य 9. बरें करचें तें पुरो जावन आमी सोडचें न्हय. बरें करचें साधन आमी उणें करिना जाल्यार फावो त्या वेळार आमी पीक लुंवतांव. आमकां हर एकल्याक आपल्या उदारपणाच्या आशिर्वादांनी भरलेलो देव सदांच आमकां बरें करता. सर्व आमच्या अडचणींनी ताच्या निर्मोण्या प्रकार जिणी बरी करून जियोंक अवकाश करून दिता. तर त्या वर्त्या देवाक आमचे मदें स्वागत करया. गावून गीत दैविक मधुर गीतेಗಳು बुकांत हांव गीत संख्या F11 पेज 100 आराधना नमना. आराधना नमना आराधना नमना आराध्य गे अभिजात गे आराधना नमना आराधना नमना आराधना नमना आराधना नमना आराध्य गे अभिजात गे आराधना नमना आराधना नमना. करुणा सागर ನೀನಾಗಿ ಹೇ ಆ ಕರುಣೆಯ ತೋರಲು ನೀ ಬಂದಿ ಹೇ. ಕರುಣಾ ಸಾಗರ ನೀನಾಗಿ ಹೇ ಆ ಕರುಣೆಯ ತೋರಲು ನೀ ಬಂದಿ ಹೇ. ಓ ದೇವಾ ಗುರುದೇವಾ ಗುರು ನಿನಗೆ ನಮನ ನಮನ ಗುರು ನಿನಗೆ ಆರಾಧನಾ ನಮನ ಆರಾಧನಾ ನಮನ ಆರಾಧ್ಯಗೆ ಅಭಿಜಾತಗೆ ಆರಾಧನಾ ನಮನ ಆರಾಧನಾ ನಮನ. ಮಹಿಮಾ ದೀಪ್ತಿಯು ನೀನಾಗಿ ಹೇ ಆ ದೀಪ್ತಿಯ ಎಲ್ಲೆಡೆ ನೀ ಬೆಳಗುವೆ. ಮಹಿಮಾ ದೀಪ್ತಿಯು ನೀನಾಗಿ ಹೇ ಆ ದೀಪ್ತಿಯ ಎಲ್ಲೆಡೆ ನೀ ಬೆಳಗುವೆ. ಓ ದೇವಾ ಪ್ರಭು ದೇವಾ ಓ ದೇವಾ ಪ್ರಭು ದೇವಾ ನಮನ ನಮನ ಪ್ರಭು ನಿನಗೆ ನಮನ ನಮನ ಪ್ರಭು ನಿನಗೆ ಆರಾಧನಾ ನಮನ ಆರಾಧನಾ ನಮನ ಆರಾಧ್ಯಗೆ ಅಭಿಜಾತಗೆ ಆರಾಧನಾ ನಮನ ಆರಾಧನಾ ನಮನ.
Hallelujah. 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 Hallelujah, hallelujah, hallelujah. सर्गीन सोरायकवर आमचे मदगात ह्या उंड्या रुपार हजर आसा. आपल्या मिसवांत संपूर्ण विश्वासी पण आपल्या बापा थंय दवरलेलो सोमी आमकां मेळोंक आयला. ताका आमी अर्गां दिवया, ताची स्तुती गावया. हरी एक रितीन आमची जिणी पवित्र करसो हो जेजू. आमची जिणी सदांच ताच्या जिविताक सरी जावन जियोंक तो आपयता आसतना हे आराधन आमच्या जिवितांत सदांच ताचो मोग परगट करचे आराधन जावं दी. सर्व रितींनी ताचे तावन घेवनची देख आमच्या जिविताक घेवनचो अवकाश आमकां लाबो दी म्हूण ह्या आराधना वेळार आमी मागया. देवा बापा थंय विश्वासी रावलेल्या जेजू, तुका आमी नमान करताव, वंदिताव, तुजी कीर्ती परगडताव. हरी एका रितींनी तुवें तुजें विश्वासीपण परगटलें आनी देवा बापान तुका दिल्ल्या मिसवांत तूं जैतेवंत जालोय. सर्व रितींनी कश्ट संकश्ट येतानाय तूं बापाचेर विश्वास दवरन तो म्हज्या जिवितांत सदांच ताचो आधार लाभयता म्हणलें पातयेवन आपली जिणी चमकलोय. मनशा रुपी आयलेल्या तुका जिविताची पंथावनां उबी जालीं तरी ताका तूं भुलनासतना सदांच बापाच्या कुशेखाल तें मिसांव तुका दिलेलें संपूर्ण केलें. मोगळा जेजू सदांच आमचें किरकोळपण लेखीनासतना आमी तुका सांडलेल्यो घडयो उगडासाक हाडिनासतना आपले काकुळतीन आनी मोगान तुवें आमकां रावन धरलाय. आनी ह्या द्वारी बापाची अपरिमीत काकुळत आमचेर तुवें ओतल्याय. हरी एका तुज्या कश्टांत विश्वासी रावोन सैतानांत हांव आयलेल्या ताळणेंक सांपडनासतना जो देव फारिसेवाचे चाल समकणेक आपल्या जिवितांत इडें दिनासतना देवा बापाचे कुशे प्रकार कितें करी जय ते मागण्या द्वारे बापा तावनून समजून घेवन त्या प्रमाणे तो चमकलोय. मातेवाचो अंजेल अध्याय 10 वाक्य 22 हातूंत तूं आमकां सांगताय, तुमी म्हजे पाटलावदार म्हणले खातीर सुमेस्त तुमचो द्वेश करतले, पूण शेवट पर्यंत रावता तो बचाव जातलो. वय सुमिया तुवें शेवट पर्यंत रावून आमच्या जिवितांत बाचावी सोडूंक तुज्या जिविता मुखांत रापोवणें दिलाय. आनी ती बाचावी आनी तें पुनर्जिवंतपणाचें दायज तुवें तुज्या जिवितांत जोडुल्लें आमकांय तें जोडून दिलाय. आज ह्या विश्वासीपणाचो आनी तुवें दवरलेल्या त्या भावार्थाचो उडास आमी करता आसतना देवा बापा थंय एकवटून आसलेली संवसारी तुवें जिणी तुवें जियेल्ली आयच्या दिसा आमच्या काळजांत नियाळता आसतना विशेष रितीन तुज्या सांगातपणाचो आदार आमकां दी. हरी एक रितीन तुका सोदूंक तुजो आदार मागोवंक आनी तुज्या आदारान आमची जिणी पवित्रपणान तिरासणेन भावार्थान आनी तुका मानता तसली जावन जियोंक
आमकां कृपा दी. हर एक रितीन तुझें बरेपण आमच्या जिवितांत नियाळटा आसतना तुवें सर्गीच्या राज्याची बरी खबर आमच्या काळजांत जगोवन दवरूंक आनी जे विश्वासीपण तुवें बापा थंय दाखयलेलें तें आमच्या जिविताच्या चालींत उखल धरूंक तुवें आमकां शिकयलां. आनी आज परत तें उगडासाक हाडटा आसतना तुका काल जावन जियोंक आमकां कृपा दी. हर एक रितीन तुजो मोग आमच्या जिवितांत प्रगट जाला म्हणल्यार वळखून तुका अर्गां दिवंक तुजी स्तुती वाखणूंक आमी आशेता उंचुमया. हर एक रितीन तुवें केल्लें बरेपण आमी नियाळटा. मोगाळ भवन आनी भयणीनो, आमची जिणी सर्वेस्परा देवाचें एक वर्तें बेसांव. त्या बेसांवान सदांच आमची जिणी पवित्र करूंक, कृपेवंत करूंक, आशिर्वादीत करूंक तो आमकां ताचो आदार दिता. तर ताका अर्गां दिवन गावया गीत दैविका मधुरा गीतेಗಳು बुकांत हांव गीत संख्या E5 ಪೇಜ್ 66. ದೇವರ ರಾಜ್ಯವ ಹುಡುಕು, ದೇವರ ನೀತಿಯ ಹುಡುಕು. ದೇವರ ರಾಜ್ಯವ ಹುಡುಕು, ದೇವರ ನೀತಿಯ ಹುಡುಕು. ದೇವರ ರಾಜ್ಯವ ಹುಡುಕು, ದೇವರ ನೀತಿಯ ಹುಡುಕು. ಮಿಕ್ಕಿದೆಲ್ಲ ಸಿಕ್ಕುವುದಾಗ, ರಕ್ಷಣೆಯು ದಕ್ಕುವುದಾಗ. ಮಿಕ್ಕಿದೆಲ್ಲ ಸಿಕ್ಕುವುದಾಗ, ರಕ್ಷಣೆಯು ದಕ್ಕುವುದಾಗ. ತಿಂದು ಕುಡಿಯುವುದು ದೇವರಾಜ್ಯವೇ ಅಲ್ಲ, ಆತ್ಮನಿಂದ ಸಿಗುವುದೇ ಪರಮಾನಂದ. ತಿಂದು ಕುಡಿಯುವುದು ದೇವರಾಜ್ಯವೇ ಅಲ್ಲ, ಆತ್ಮನಿಂದ ಸಿಗುವುದೇ ಪರಮಾನಂದ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯ 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 ಹಲ್ಲೆಲೂಯ. ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಗಂಟು ನುಸಿ ಹಿಡಿದು ಹೋಗುವುದು. ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಗಂಟು ನುಸಿ ಹಿಡಿದು ಹೋಗುವುದು. ಪರದಲ್ಲಿ ಕೂಡಿಸಿದ ಗಂಟು ಕೊನೆಗೆ ನಿತ್ಯ ಜೀವ ನೀಡುವುದು. ಪರದಲ್ಲಿ ಕೂಡಿಸಿದ ಗಂಟು ಕೊನೆಗೆ ನಿತ್ಯ ಜೀವ ನೀಡುವುದು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯ 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 ಹಲ್ಲೆಲೂಯ. ಮರಳ ಮೇಲೆ ಕಟ್ಟಿದ ಮನೆಯು ಗಾಳಿ ಬರಲು ಕುಸಿಯುವುದು. ಮರಳ ಮೇಲೆ ಕಟ್ಟಿದ ಮನೆಯು ಗಾಳಿ ಬರಲು ಕುಸಿಯುವುದು. ಬಂಡೆಯ ಮೇಲೊಂದು ಮನೆಯ ಕಟ್ಟು ಚಿರಕಾಲ ನಿಲ್ಲುವುದು. ಬಂಡೆಯ ಮೇಲೊಂದು ಮನೆಯ ಕಟ್ಟು ಚಿರಕಾಲ ನಿಲ್ಲುವುದು.
ರಾಜ್ಯವ ಹುಡುಕು, ದೇವರ ನೀತಿಯ ಹುಡುಕು, ದೇವರ ರಾಜ್ಯವ ಹುಡುಕು, ದೇವರ ನೀತಿಯ ಹುಡುಕು. ಮಿಕ್ಕಿದೆಲ್ಲ ಸಿಕ್ಕುವುದಾಗ, ರಕ್ಷಣೆಯು ದಕ್ಕುವುದಾಗ, ಮಿಕ್ಕಿದೆಲ್ಲ ಸಿಕ್ಕುವುದಾಗ, ರಕ್ಷಣೆಯು ದಕ್ಕುವುದಾಗ, ತಿಂದು ಕುಡಿಯುವುದು ದೇವರಾಜ್ಯವೇ ಅಲ್ಲ, ಆತ್ಮನಿಂದ ಸಿಗುವುದೇ ಪರಮಾನಂದ. ತಿಂದು ಕುಡಿಯುವುದು ದೇವರಾಜ್ಯವೇ ಅಲ್ಲ, ಆತ್ಮನಿಂದ ಸಿಗುವುದೇ ಪರಮಾನಂದ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯ 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 ಹಲ್ಲೆಲೂಯ. मोगळा जेजू तुझ्या जिवितांत तुवें देवाच्या कुशे प्रकार कितें समावसाना तें खंडन केलें, त्याच रितीन सर्व विरोध वेच्यो चाली मनशा जिवितांत त्यो खंयच उपकारांत म्हणलें दाखोवन दिलें. जें कितें ह्या संवसारी आमी जगोवन दवरता ते आमच्या सासणीक जिविताक खंयच्याच रितीन बाळवाना म्हणलें तुवें तुज्या जिविता मुखांत दाखोवन दिता आसतना सर्व रितीनी आमची जिणी पवित्रपणान चमकोवंक तुवें जायते अवकाश दिल्याय. मोगाळ सुमी आज तुवें म्हाका हें संवसारी जिवीत दिलाय आसता, भावार्थाच्या चालीन तें संवसारी जिवीत स्वर्ग रावंक तुवें आपोवणें दिलाय. आनी ह्या संवसारी जिवितांत भावार्थाची चाल त्या जिविताक हांव आपणायतना तिरासाणेन चमकोवंक तो उलो दिताय. त्या खातीर कोरिंथकारांक बरयलेल्या दुसऱ्या पत्रांत सांग पावलो 6व्या अध्यायांत विशेष रितीन 4थ्या वळींत हांव कशें एक तिरासणेन नितीन सतान भरलेली जिणी हर एक अडचणी अडखळ येताना कशें विश्वासी रावत जाय, भावार्थ सांडिनासतना बरवशा बरीत जिणी जियेचय म्हणलें तो दाखोवन दिता आसतना आज तें आपोवणें म्हज्या जिवितांत स्विकार करून मोगाळा सुमिया तुजो पाटलाव करूंक हांव आशेतां. तुज्या मोगान म्हजी जिणी सदांच जियोवंक हांव आशेतां. मोगाळ भावन आनी भयणीन आमच्या जिणयेचें समर्पण ह्या वक्ता आमी करया. संपूर्ण रितीन आमकां हें जिवीत संतोषान जियोवंक अवकाश आनी स्वातंत्र्य दिलेलो देव आमची जिणी परत ताच्या बेसावांनी भरता. हेब्रेव घरांक बरयलेलें पत्र अध्याय 10 वाक्य 23 हातूंत आमी अशें वाचता, आमी पासारता तो बरोवसो तिरासणेन सांबाळया, कित्याक आमकां बसवणी दिल्लो देव सदांच विश्वासी. वय मोगाचे न्हू, सोमी आमकां सदांच विश्वासी रावता, आमकां तो राखून आसा. मोगान आरावन दवरूंक तो सदांच तयार आसा. ताका आमची जिणी समर्पिया. आमचे कश्ट दुख पिडा शिडा सर्व समस्ये जे कितेंय संवसारी जिवीत जियोवच्या अडखळी हाडटा त्या जिवितांत भावार्थ दृढ करूंक आमकां अडखळी हाडटा तें सगळें ह्या वक्ता ह्या सक्रामेंतांतल्या जेजूच्या पांया तळा आमी दवरया. विशेष कंत हुस्को आदार देवाची कृपे बेसांवां पाठोवन सोमी आमचे संगीत चमकात आमळ्ळी बासवणी ताणें केल्या त्या बासवणेचेर भावार्थान फाती येवया आनी आमची जिणी सोमयाक थान येयल्या, सोमयाक राखोन आसा,
सोमयाक वेंगून दवरूंक येता म्हणल्या भोगणांनी आमची जिणी गितां मुखांतर सोमयाक आमी समर्पिया. गावया गीत दैवी गायना मुखांत हांव गीत संको ही 7:30 पेज 135 सोमया म्हज्या तुका हांव तानेला. सोमया म्हज्या तुका हांव तानेला. सोमया म्हज्या तुका हांव तानेला. आसरो सोदून तुजो आयला. सोम्या आसरो सोदून तुजो आयला. आसरो सोदून तुजो आयला. सोम्या आसरो सोदून तुजो आयला. सोम्या म्हज्या तुका हांव तानेला. सोम्या म्हज्या तुका हांव तानेला. कोणा लागीं वचून सोमया आमी तुजे लागीं आसात उतरां जिविताची. तुज्याच उतरां तूं आमकां पवित्र करताय. तुजे संगी रावंक आमकां तूं फावो कर सोमया. कोणा लागीं सोम्या वचो आमी. तुजे लागीं आसात उतरां जिविताची. कोणा लागीं सोम्या वचो आमी. तुजे लागीं आसात उतरां जिविताची. तुज्याच उतरान म्हाका पवित्र कर. तुजे संगी रावंक म्हाका फावो कर. तुज्या सुत्रान म्हाका पवित्र कर. तुजे संगी रावंक म्हाका फावो कर. सोम्या म्हज्या तुका हांव तानेला. सोम्या म्हज्या तुका हांव तानेला. आसरो सोदून तुजो आयला. सोम्या आसरो सोदून तुजो आयला. आसरो सोदून तुजो आयला. सोम्या आसरो सोदून तुजो आयला. आमच्यो गरजो आनी आमची तेसां ह्या वखदां सक्रामेंतांतल्या जेजू मुखार दवरया. जल्मा दिसा बाबतीन देवाकर गांदितात रिचर्ड फुर्टाडो पडेल तावन विन्सेंट माचादो तशेंच गॉर्डन मेंडोन्साच्या जल्मा दिसा बाबतीन देवाकर गांदितात विना आनी सिरिल मेंडोन्सा ह्या आमच्या भावा भयणीक आमी जल्मा दिसाचे शुभाशय पाठयता. देवाची विस्नार आशिर्वादां तांचेर मागता. जिवितांत लाभलेल्या सर्व बेसांवां खातीर देवाकर गांदिता. प्रत्येक रितीन देवाक आपल्या जिवितांत जोडलेल्या बेसांवां पासून गांदिता. रिटा डिकून नामूल उंडतावन जेजूच्या पवित्र काळजाच्या मनाक देवाकर गांदिता. रॉयस्टन पिंटो दुबय तावन देवाकर गांदिता. मायकल लुईस आनी कुटुंब पुत्तूर तावन. ॲश्ली नामोला पिंटो केलराय तावन. गॉडफ्री रवी आनी लॅनी बऱ्या भलायके पासून देवाकर गांदितात. सोलोमन डिसोजा बेंगलोर तावन. रेमंड मेरी गोन्साल्वीस आनी कुटुंब बेंगलोर तावन. फर्स्ट इयर MSc नर्सिंगांत बरे अंक लाभलेल्या खातीर देवाकर गांदिता. लोलिटा दैवीक रेतीर मंदिरांत रेतीर करून नेदरलँड्सांत बरें काम मेळ्ळ्या खातीर देवाकर गांदिता. कैतानो फेर्नांडीस हर एक मागण्यांत देवाचो आदार लाभलेल्या पासो देवाकर गांदिता. लिना फेर्नांडीस तशेंच जिवितांत सबार गरजो आसात. देवाचो आदार गरजेचो म्हणलें वळखून घेवन आपल्यो गरजो सक्रामेंतांतल्या जेजू मुखार दवरता. बऱ्या भलायके पासत वॅरन रुहान डिमेल्लो अबुधाबी तावन. बऱ्या भलायके पासत फिलोमेना फेर्नांडीस मोलोंड तावन. आपल्या प्रत्येक इराद्या पासत देवाचो आदार मागता. निमा डिसिल्वा मंजेश्वर तावन. डोनाल्ड डिसोजा आयरीन फुर्टाडोच्या इराद्या पासत मागता.
फिलीप बारटच्या इराद्या पासत मागता डोनाल्ड डिसोजा एक बरें काम मेळचे पासत देवाचो आदार मागता मिल्टन डिसोजा मुंबई तावन बऱ्या भलायके पासत विल्मा वाज रिनोल हाच्या शिकपा पासत आनी बरे अंक लाभचे पासत मागता रोशेल वाज एक बरें घर वस्ती करच्याक लाभचे पासत देवाचो आदार मागता रोशेल वाज घाटकोपर तावन आपली जिणी ह्या संवसारांत जियोन सर्गींचें दायज जोडच्याक आमची भाव भयणी गेल्यान तांकां आमी ससनाचो विशय मागता देवादीन रम्या फेर्नांडीस गुरपूर कायकांबा पुलगत्रींतल्यात्म्या पासत मागता सिल्विया डिकोस्टा कुवेट तावन देवादीन ग्रिसेल्डा डिसोजा आंबोली अंधेरी तावन पुलगत्रींतल्यात्म्या पासत मागता मेघना पिंटो देवादीन लाजरस आनी मेरी बारेटोच्या आत्म्या पासत मागतात पियूस नगर तावन 20 वर्सां संतरले लोक डास देवादीन पास्कल डिसोजाच्या आत्म्या पासत मागतात मणियम पारे तावन देवादीन वलेरियन डिसोजा बळकुंजे देवादीन कोसेस तावर आनी जॅक्सन रेगो बचपे गोवियस कुटुंबांत अंतरलेल्या सर्वां पासत मागतात हेझेल गोवियस मुंबई तावन देवादीन रियोन लोबो येयाडी हरी एक अंतरलेल्या आत्म्या पासत मागता थॉमस आनी फ्लोरीन मास्करेनस बरकूर तावन हरी एक अंतरलेल्या बावार्थ्यांच्या आत्म्या पासत मागता वलेरियन नजरेत रॉड्रिगस आनी कुटिन्नो कुटुंबांत अंतरलेल्या आत्म्या पासत मागता इवेट कुटिन्नो देवादीन जेराल्ड गोम्सच्या आत्म्या पासत मागता उडपी तावन देवादीन थॉमस आनी नतालिया डिसोजाच्या आत्म्या पासत मागतात बारकूर तावन देवादीन किरण अंद्रादीच्या आत्म्या पासत मागतात सास्तान तावन देवादीन सेवरीन लुईसाच्या आत्म्या पासत मागतात मुंबई तावन देवादीन क्रिस्टीन कार्डोजाच्या आत्म्या पासत मागतात 6th डेथ एनिवर्सरी देवादीन दियोग डिसोजा 4th डेथ एनिवर्सरी देवादीन जुलियाना डिसोजा देवादीन आल्बर्ट आनी लिझी डिसोजाच्या आत्म्या पासत मागतात कुटुंबांतल्या सर्व अंतरलेल्या आत्म्या पासत मागता हिलरी कुटिन्ना देवादीन रिचर्ड पिंटोच्या आत्म्या पासत मागतात देवादीन सिसिलिया मेनुस्टेच्या आत्म्या पासत मागतात बचपे तावन हे आमच्या भावा भयणींक ससनाचो विशय आमी मागता जिवीत आमचे मुंदोरून वरच्याक देवाचो आदार गरजेचो म्हणलें वळखून सक्रामेंतांतल्या जेजूचे आशिर्वाद ह्या वखदां आमी जोडया सुमिया म्हज्या तुका हांव तानेला आसरो सोदून तुजो आयला सुमिया आसरो सोदून तुजो आयला आसरो सोदून तुजो आयला सुमिया आसरो सोदून तुजो आयला. Praise the Lord. Praise the Lord. मुझे नाव सिल्विया कॅस्लिनो मँगलोर तावन येत म्हयन्यांत आदल्या वर्सा म्हाका मस्त कोंकली येवन आली प्लस मंथ एंड नोव्हेंबर मंथ एंड जाताना ब्रेथलेस स्टार्ट जालें म्हाका ब्रेथलेस स्टार्ट जाताना डिसेंबर फर्स्ट विकाक हांव KMCक चॅक करूंक म्हणून परतून गेलें चॅक करतना डॉक्टरान अशें टॅबलेट बरोवंक दिता म्हणटाना मागीर म्हणलो म्हाका नाका एक्सरे काडया म्हणून एक्सरे काडूंक गेले आमी एक्सरे काडून विदिन 20 minutes एक्सरे म्हणल्यार डॉक्टरान पळयलें डॉक्टरान पळोवन मस्त शॉक जालें हें कालें म्हणून कळुना ताका देखून तो म्हणलो म्हाका तूं म्हाका 3 दीस टायम दिजे तुवें म्हाका एडमीट जायचें इमिडिएट तें जाल्यार म्हाका टेस्ट करचें जाल्यार कालें म्हणून पळयचें म्हणून देखून हांव एपटी चिंतलें नाका आनी एपटी पळया म्हणून मागीर म्हजे फ्रेंड आसलें तेच्या जाल्यार ताणें म्हणलें ना एपटी एडमीट केलें 3 दिसाचें टायम न्ही गे म्हणून 3 दिसाचें टायम काडून गेलें KMC एडमिशन काडून गेलें एडमीट जालें हांव ती पुरो चॅकअप करतना एक हप्त्याचें पुरो चॅकअप करतना म्हाका डॉक्टरान म्हजे कडेन न्ही म्हज्या घरच्यां कडेन म्हळें म्हाका लंग कॅन्सर 4th स्टेजीर तशें म्हाका गोत नासलें हें अशें जाल्ल्यान घरची म्हजी ओनी म्हजो भाव इमिडिएट म्हजो भाव दुबय आसलो ताका पाटी आपूण हाडलें अर्जंट येजे म्हणून मागीर तो आयलो म्हजी ओनी आसली मागीर ताणें खालें सांगलें डॉक्टरान म्हळें काली 6 months बायदो हाका कांय करूंक जायना म्हूण सांगलें डॉक्टरान एक म्हाका कांय गोत नासलें तशें जाल्यार ताणें म्हळें जस्ट कॅन्सर म्हूण मात म्हणलें म्हाका तें म्हाका कालें केलें म्हूण सांगलें म्हज्या भावान KMC तावन काडलें
तेदला हांव ऑक्सिजनार दवरलें म्हाका फुल ऑक्सिजनार एम्बुलन्स काडून एक दीस घरा दवरून प्लस म्हाका परतून NPOय कापून येलें सेकंड ओपिनियनान थंय म्हाका ते ऑलमोस्ट 10 डॉक्टर्स आसले थंय 10 डॉक्टर्सान पुरा येवन सांगलें चेस्ट म्हणल्यार ना ते सर्वायव जायना ऑलमोस्ट 6 months ताचे मॅक्सिमम 6 months ताचे पळय जायना तेदल्या म्हज्या भावान आनी ओनी हांव येदून मुसो रिती तितलें बरें वचनातलें पूण म्हजे भाव आनी ओनी हांगा केद्दाळे येवन आसलीं हांगा मुल्की रित्रेक येवन आसलीं आनी म्हाका म्हणून आसली ती मुल्की रित्रेक येजे म्हणून हांव तितलें म्हळ्यार गमान दिवन येतलें पूण ती हांगा येवन मागून आसली केद्दाळे फोनार मागलें हांगा येवन मागलें मागीर ताणें बसयलें म्हजे भयण हुशार जाल्ले जाल्यार हांव येवन ताका हांगा आपूण हाडून येता म्हणून तशें जाल्यार म्हाका डिसेंबर फुल मंथ क्रिसमस लास्ट इयर डिसेंबर फुल मंथ हांव मस्त सिकाल्लें म्हाका गोत्तनातलें परतून म्हाका फस्ट एक किमो दिलो म्हाका किमो दिलेक्शन एक किमो दितना मस्त म्हाका म्हळ्यार मस्त त्रास प्रॉब्लेम जाले हांव देवा कडेन मागून आलें म्हाका एक किमो दिवचे बदलाक मेल्यार तो बरें जालें म्हण तितलें म्हाका प्रॉब्लेम जालें ती कालिंगी एक खंयच्या मेरेकलान म्हाका गोत्तना ते किमो बदलाक एक ऑप्शन आयलें म्हाका टॅबलेट काडून किमो नाका हाका टॅबलेट दिया म्हणून ते कॉस्टलीचे टॅबलेट पूण म्हज्या भावान म्हळ्यार कालें जाल्यार ओन्ली टॅबलेट दिया ताका किमो नाका म्हणून तशें जाल्यार ते टॅबलेट स्टार्ट केले उपरांत म्हाका 1 म्हयनो 2 म्हयने 1 म्हयन्यांत म्हाका बरेंपण जालें हांव घरा बसून 1 म्हयनो उपरांत सीदा भायर गेलें म्हळ्यार म्हाका त्या दाडा सगळें म्हाका कितले लोक पळोवंक घेवन सो पाद्रप सगळें मागणें हें पुरो जावन आलें पूण हांव तितलें लायटली काण गेलें कित्याक म्हाका गोत्तना कालें जाता जालें म्हणून हांकां सगळ्यांक गोत्ता म्हाका गोत्तना कालें जाल्लें म्हणून हांव लायटली काणून गेलें सीदा हांव म्हजें काम करनासलें हांव तितले विशय चिंतूंक गुतनासलें पूण देवा कडेन मागून आलें हांव केली खालें जाल्यार बऱ्यान जाल्यार पुरो खंयचें जाल्यार कश्ट दिना जाल्यार पुरो म्हणून तितलें पुरो जालें 3 म्हयने जाले 4 म्हयने जाले तेन्ना डॉक्टरी म्हाका म्हणालो हांव आनीक 3rd डॉक्टर काण गेलें सेकंड NPOय गेल्या उपरांत परतून 3रे डॉक्टर ओपिनियन आमी 3रे डॉक्टर गेला तेन तो ताणें म्हाका कांय म्हणून ना पूण हांव पळया कालें जाता म्हणून म्हणालो तशें तो म्हणालो ताणें ट्रिटमेंट स्टार्ट केलें ट्रिटमेंट स्टार्ट करतना एशेन मागणें पुरो जावन आसलें पूण हांव म्हजेतलें कितें कामां वचून आहलें येवन आहलें पुरो कांय तितलें मस्त लोक येवन पळोवन पुरो येवन आहलो म्हाका सगळ्यांक गोत्ता म्हजें हें म्हणून सिट्युएशन पूण हांव इम्प्रुवमेंट जाताना सगळ्यांक एक अजाप बरी दिसून आहलें कालें हाचे कली गज जालें म्हणून मागीर लास्टाक काल जालें म्हणून परतून म्हाका डॉक्टरान सांगलें पेट स्कॅन एक काडचे म्हणून कितें ताका बे आहलें स्प्रेड जालां कोण ना म्हणून पेट स्कॅन काडून पेट स्कॅन परतून NPOय वचून पेट स्कॅन काडून येतना डॉक्टरान म्हळें तुजे म्हणजे चेस्टान मस्त नॉड्युल्स आहले फुल चेस्टान पेट स्कॅन पाटी येताना डॉक्टरेशन म्हणालो रिपोर्ट आयला परत म्हणालो तुझे एक नॉड्यूल समेत ना किंचे कॅन्सर येते ना तुझ्या लॉर्ड हालेलुया हर गां जेसू अजाब देवा विच मीन्स देवा अद्भुत देखून डॉक्टर म्हणालो मुझे चेस्ट आनी तुझे चेस्ट कांय डिफरन्स ना म्हणालो तो म्हाका तितले 6 months म्हाका गुतना एक कशें अजाप आनी कालें म्हाका गुतना हांवें सांगचें जाल्यार म्हजे भाव ओनी तांणी मस्त कस काडला तांणी म्हज्या मागण्या पसून आनी हांगा आयल्या तांणी प्रेज द लॉर्ड हालेलुया Page number 23. ये कुटुंब जावन बापा आमी जमल्या एकाच ताळ्यान तुका गितां गातां एकाच काळजान तुजो मोग करता एकवटान जियेवंक कात्रेकता मंदिरांत या तुज्या एकठांय आमी जावन भक्तीन आमचो भावार्थ प्रगट करता पातकी जिणी सांडून जियेवच्याक मोगान आधार बेसांव तुजे बापा मागता बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सुमिया जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो तुमच्या सवे आसो ख्रिस्तातय मोगाळ भवन आणि बहिणीनो आयच्या दिसा भगवंत गोन्झालो गार्सिया हाचे स्मरण आमी करता विशेष रितीन आपली जिणी समर्पण खुर्सार ते वळवळे बघून देवाचे राज्य प्रगट करच्याक सदांच आशिल्लो हो व्यक्ती भारतांत जल्मून जपानांत तशेंच फिलिपायन्सांत आपले जिवीत एक फ्रांसिस्कान लायक ब्रदर जावन समर्पण सदांच देवाक विश्वासी जाता
तेगा जेजुवेता आनी 5 जाण फ्रांसिस्कान भावां आनी 17 जापान लायकां संगी ताका ते मार्तीरपण लाभता आसतना जिवितांत देवाच्या राज्या खातीर वावरलेलो एक निजन भोग आज भाग्यवंत गोंजालो गार्सिया आमकां दिता. मोगाळ भावन आनी भयणीनो, त्या खातीर हे मिसाचें बलिदान भेटयता आसतना तिरासणेन आमची जिणी बावार्थाक वेंगून जियोंक सोमी आमकां पावण दिता. तर जायते फावटी ह्या बावार्थान थीर रावोंक सोमयाक मानता तसली जिणी जियोंक चुकोवन पडलेल्या खातीर देवा कडचें बोगसाणें मागया आनी हे मीस फावो ते परी भेटोवंक आमकां आमी आयती करया. सांगात आमी म्हणया, हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता, मनान चिंतून तोंडांत उचारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासून भगवंत सदांच संकवार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकूळट करो आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोमिया काकूळट कर, सोमिया काकूळट कर, क्रिस्ता काकूळट कर, क्रिस्ता काकूळट कर, सोमिया काकूळट कर, सोमिया काकूळट कर. प्रार्थुया. सर्व बलिष्ठ सर्वेस्परा सुमेस्त भगवंतांची घटाय तूं भगवंत गोंजालो गार्सिया रक्त साक्षीपणाचे वाटेन सोमियाच्या कुर्साचो पाटलाव करूंक तुवें आपयले आनी तेच वाटेन सासणीक महिमेक पावयले. ताची कालती विनवणी मानून घे आनी ताचे परी कुर्सायिल्ल्या सोमियाचो पाटलाव करूंक आनी मोरा पर्यान बावार्थ सांबाळून तुका विश्वासी रावूंक तुजो दैवीक आदार आमकां दी. आमच्या सोमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सवे पवित्रत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. आमेन. सांत पावलून कोरिंथकारांक बरयल्ल्या दुसऱ्या पत्रांतलें वाचप. भावा भयणीनो, आमच्या जिवनाच्या सर्व गणितांनी दीक सोशणिकाये वरवीं देवाच्या सेवेक म्हणून आमी दाखोवंक सोदता. संकश्टा मदें, गरजा मदें, अडचणे मदें, जेरबंदाचे मार खाताना, बंदेंत लोळून आसतना आनी उसंबळे मदें पुरासणेन सालवतना, न्हीद कळतना वा उपास काडतना आमी देवाचे सेवाक म्हणून दाखोवन दिता. तशेंच नितळ मनान, जाणवायेन, दीग सोशणिकायेन आनी दयाळ स्वभावानी आमी क्रिस्ताचे सेवाक म्हणून दाखोवन दिता. पवित्रत्म्यांचेर, निश्कपटी मोगाचेर, आमचेच शिकवणेच्या सताचेर आनी देवातान येवचे सामर्थ्येचेर खरी पातयेणी दवरून आमी आमच्या नितीवंतपणाच्या आतेरान झुजता आनी आमकांच राखता. मर्याद वा अवमर्याद, कीर्त वा अपकीर्त हें लेखीन आसतना आमी जियेता. आमकां फडकिरे म्हणटात तरी आमी सत उलयता. आमकां परकी कशें लेखतात तरी आमी सगळ्यांक वळखीचे. आमी मरणाच्या तणीर पावलेल्या बरी दिसता तरी आमी जिवेस आसा.
आमकां मारून बुडयल्यांत तरी आमचेर मरणाचें फर्माण पडूंक ना. आमी दुखांत आसांव तरी सदांच संतोश भरीत आसांव. गरीब तरी जायत्यांक आमी ग्रेस्त करतांव. कांयच नातले तरी आमचे कडेन सगळें आसा. देवाचें उतार्यें. देवाचें व्हड उपकार. तुज्या हातांत सर्वेस्परा म्हजो आत्मो ओपून दिता. तुज्या हातान सर्वेस्परा म्हजो आत्मो ओपून दिता. जा तूं म्हजें कडाप, म्हजो तारो, जा तूं म्हजें कोटें, म्हजे भद्रतेचो आसरो. वय खरेंच तूं म्हजें कडाप आनी म्हजें कोटें. देखून तुज्या नांवा प्रमाणें म्हाका वाट दाखोवन चलय. श्लोक. तुज्या हातान सर्वेस्परा म्हजो आत्मो ओपून दिता. तुज्या हातान सर्वेस्परा म्हजो आत्मो ओपून दिता. म्हाका सुटका दी म्हज्या विश्वासी देवा. तुजो निरंतरी मोग पळोवन हांव संतोशान उल्हासतां. कित्याक म्हजें निर्भागपण तुवें देखलें. श्लोक. तुज्या हातान सर्वेस्परा म्हजो आत्मो ओपून दिता. म्हजी पाट धरून येतल्या दुस्मनाच्या हातांतलो म्हाका निवार. तुज्या मुखामळाचो परजळ तुज्या सेवकाचेर फांकय. तुज्या कळानांतल्या मोगा पासत म्हाका बचाव कर. श्लोक. तुज्या हातान सर्वेस्परा म्हजो आत्मो ओपून दिता. उद्गार. हालेलुया 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 हालेलुया. क्रिस्ताच्या नांवा पासत तुमी आत्मान बोक्षात जाल्यार तुमी खरींच बागी. कित्याक देवाचो आत्मो तुमचेर वस्ती कर्ण आसा. हालेलुया 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 हालेलुया. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमच्या सवे आसो. सामा देवा प्रमाणे समया जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुम्या. तवळ जेजून 12 जाणांक अशी ताकीद दिवन म्हळें, मनशां लागीं छत्रायेन चला. कित्याक ते तुमकां निती सभा अधीन करतले आनी आपल्या सिनगोगांनी तुमकां जेरबांद मारतले. म्हजे पासत तुमकां राया आनी अधिपती मुखार झडतेक रावयतले. पूण तांकां आनी हेर जातींच्यांकी तुमी साक्ष जातल्यात. तुमची झडती जावच्या वेळार कशें आनी कितें उलोवचें म्हूण चिंता करी नाकात. कितें उलोवचें म्हूण ते घडये तुमकां कळीत जातलें. कित्याक उलयतले ते तुमी न्ही, बगार तुमच्या बापाचो प्रेरक आत्मोस तुमचे उदेशी उलयतलो. भाव भावाक आनी बापूय आपल्या भुरग्यांक जिवेशी मारच्याक धन दितलो. भुरगीं आपल्या माय बापाचेर उपराडटलीं आनी तांचो जीव काडयतलीं. आनी तुमी म्हजे पाटलावदार म्हणले खातीर समेस्त तुमचो द्वेश करतले. पूण शेवट पर्यंत थीर रावता तो बाचाव जातलो. देवाचे उद्धार वाखडी तुका क्रिस्ता. क्रिस्त थंय मोगाच्या भावना आनी भयणीनो, आतांचो आधुनीक संवसार त्वरीत संवसार खिणान सगळ्यो संगती लोकांच्या जिवितांत लाभ जाय म्हणली आशा तांची. त्या खातीर कितें बेगीनच आमकां मेळटा तातूंत सडीत लोक संतोश पावता. देखून म्हजें मागणें करतना, वावर्ताचीं आचरणां करतना म्हाका त्या दळाचो बरेपण लाभ जाय. नाजाल्यार म्हाका संतोष ना, म्हाका तृप्ती ना, म्हाका दोस कांय ना म्हणलें बोगाप मतींत काळजांत आठोवन निराशी आमी जाता, बेजाराय आमच्या जिवितांत उपजाता. त्या खातीर चायनीज फास्ट फूडा बरी आमच्या जिवितांत सगळ्यो संगती लाभ जाय म्हणली आशा उसारची जिणी आमी पळयल्या. आयची दोनी वाचपां आमी नियाळ्ळीं जाल्यार
दीग सोसणीकायेन तिरासणेन आमच्या जिवितांत बचावी आसा आनी ती भावार्थाची चाल त्वरित रितीची न्हय, बेगीनच आपणायलेली न्हय, बगार दिसा दिसा ती जियेल्ली, हर एक दंडवणी फुडकेल्ली, हर एक कश्ट आनी अडचळ्ळी, पूण हर एक रितीन सोम्या देव जेजूचेर केंद्रीत जाल्ली, जिणी म्हणलें आज ती दोनी वाचपां आमकां स्पश्ट करतात. देखून मोगाळ भावन आनी भयणीनो, ही दोनी वाचपां आमी नियाळन हे मिसाचें बलिदान भेटयता आसतना विशेश रितीन सोम्या थंय आमकां आमची जिणी जियोवंक अवकाश दिला. सोम्याच्या जिविता मुखांत ती काकुळत तें बोगसाणें आनी हर एक रितीन कृपेचो आशिर्वाद देवान आमचेर वतला आनी हर एक रितीन आमची जिणी सुस्निकायेन तिरासणेन मुखारसून व्हरूंक उलो दिला. भाग्यवंत गोन्सालो गार्सिया हर एक रितीन आपल्या जिवितांत देवाच्या राज्याची बरी खबर परगट करी जाय म्हूण आशेवन मुखारसून व्हरता आसतना संवसारी संगतीची आशा ताच्या जिवितांत उपजाता. व्याप्त करच्या लोकांतय तो मेतेर जाता, ताची जिणी तांचे संगी बरसाता. संवसारी जिणी ताची जाता पूण थंयसरी ताका परत सोम्या सरशीन ये जाय, सोम्याचो मोग अनुभव करी जायना आपली जिणी बरेपणाच्या मेठांनी मिसा वावराद्वारी समर्पी जाय म्हणलें आशेवन फ्रांसिस्कान लायक ब्रदर जावन आपली जिणी संपूर्ण रितीन देवा बापाच्या योजनाक समर्पण दिता. लगभग सुमार दीस तो ताची जिणी कुर्सार वळवळून देवाच्या खुशे प्रकार ताच्या मोगा खातीर सगळे कश्ट सोसून समर्पित आसतना आमकां हर एकल्याक आमचे कश्ट सोसूंक तो आज प्रेरण जावन आसा. देखून मोगाळ भावना आनी भयणीनो, हर एक आमच्या जिविताच्या मेटांनी संकश्टांनी अडचणींनी सोम्याचेर भावार्थ दवरया, दीग सोसणीकाय आपणावया, तिरासणेन आमच्या जिणेन सोम्या स्वादार सदांच आसा म्हणलें वळखून ही आमची जिणी जियोवया. आमेन. C79 page 132. स्वीकार तूं कर मोगाळ बापा, फळ आमच्या वावराचो. स्वीकार तूं कर दयाळ बापा, मोग आमच्या काळजांचो. स्वीकार तूं कर मोगाळ बापा, फळ आमच्या वावराचो. स्वीकार तूं कर दयाळ बापा, मोग आमच्या काळजांचो. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदारा देवा बापाक मानतात असलें जावं म्हण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मानाक आनी मेहमेक आमच्या नक्क्या पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पर मानून घेव. भोव दयाळ बापा, ह्या देण्यांचेर तुजो आशिर्वाद घाल. जसो भगवंत गोन्सालो गार्सिया तुजो भक्त रगत वारय पर्यंत भावार्थांतीर रावलो, तशेंच आमकांय भावार्थांतीर कर. हे आमी मागता तुझ्या पुता जेजूचे नावी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवय आसो, तुमच्या इसरासो आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांतय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वेश आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सरपदवेदारांनी ससनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. भगवंत गोन्सालो गार्सिया तुझ्या रक्त साक्षान जेजूच्या पावलांनी चलोवन आनी आपलें रगत व्हारोवन तुजी विचित्र पदवी दाखयली. हे परी तुका साक्षी दिवच्याक आमकां तूं घट करताय आनी अशें आमचे असक्तायेंत क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं तुजें बोळ संपूर्णायेन परजळटा. देखून सर्गींच्या देवदूतां सांगाती आमी प्रितुमेर निरंतरी संतोषान तुजी स्तुती गायता. पवित्र पवित्र
दरबारांचो सर्वेश्वर तूं सगानी संसार भरला तुझ्या वैभवान उंच गीत तुका जय उंच गीत तुका जय उंच गीत तुका जय सर्वेश्वराचे नावी येता ताका जय जय उंच गीत तुका जय उंच गीत तुका जय उंच गीत तुका जय बापा खरोच तूं पवित्र तुमचो सगळ्या पवित्रपणाची झर तुझ्या पवित्रात्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागतांव जावन ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले सुकुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पूंची तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणी कराराचें हें रगत पातकांचें बक्षणें मेळच्याक तुमचे पसत आनी सुमेस्त मनशां पसत हें वारवतलें हें म्हज्या उगडासा करात बावडतसो गुट परगटोया सुमी जेसू मेलो जेसू जीवन जाला जेसू नव्यान येतलो जेसू नव्यान येतलो बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिवीत सोडो आनी ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पितांव तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केलें देखून आमी तुका दिन वचतांव आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्यावर व्यक्ताय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागतांव सर्वेस्परा अखे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पयस सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगवंत बापा पीटर पॉल आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रतिमोगान वाडय पुनर्जिवनपणाचो भरवसो दवरून मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणीची तूं काकूत कर तांकां आनी तुजे इश्टा खातीर मरण पावल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फोव कर आमा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता अवंकार मरिये देवाचे माये सांगाती भगवंत जोसेतीचो निश्कळवंत पती भगवंत धर्मदूत आनी सर्व काळें तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या संत भक्तां बराबर गोन्सालो गार्सिया सांत आर्नॉल्ड जॉन्सन सांत जोसेफ फेर्नांडो मेड्स येसुडीच्या मार्तेर सांत भक्तां सांगाता सासणाच्या सुखां दी आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता आमी तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना आमेन आमच्या सोडवणदाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन भक्तीपणान म्हणुया आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडटो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्यांक बक्षितांव तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळणेंत पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार सर्वेस्परा सर्वायटांतली आमकां निवार दये करून ह्या जिवितांत सवस्त काय आमकां दी सर्गींचे बाग आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताची येणे बरवशान व्यक्तेल्यांक आमकां
तुझे उदार काकोळती सर पातकांतली सुटय आनी सर वाकांतांतली वाटय कित्या रजवडकी पदवी आनी महिमा तुजे ससनाच्या ससनार सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुजे धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावटाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ तुझी येता आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक आमेन सोम्याची शांती सदां काळ तुमचे सोवे आसो तुमच्या इसवासू एकामेका शांती दियात देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी ही जावन आसा देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती तिरासणेन आनी अटीर बावटान हरी एक रितीन आमची जिणी जियोंक आपयता ती ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपयलेली आमी सर्व सुभागी सम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फवना पूण जे उतरान म्हाका भलायकी मेळटली बागी कितले माया मोगान एकवटान जियेवचे बागी कितले माया मोगान एकवटान जियेवचे म्हजे उतर आयकाशा जाल्यार म्हजे खरेशी सांग पावतल्यात निजा की तुमी सजाणा जातल्यात पातकाच्या गुलामपणांतले सुटतल्यात आबागी केतले माया मोगान एकवटान जियेवचे प्रार्थुया सर्वेस्पर आमच्या प्रीतीच्या बापा भगवान गोंजालो गार्सिया तुझ्या रक्त साक्षाक तुवें तुजे सेवेंत विश्वासी आनी कश्टा मरणांत जैते वंत केलोय आमी सेवलां त्या पवित्र जेवणा वरवीं आमकांय दिसा दिसाच्या आत्मीक झुजांत घट आनी जैते वंत कर ह्या आमी मागता तुझ्या पुता जेजूचे नांवी आमेन सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो तुमच्या सोवे आसो सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा सर्वांचेर आशीर्वाद घालो आमेन वचून याद क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा देवाचे व्हड उपकार F14 page 223 सम्या मी वेता की तुझी गाता उपकारांक सो तुझ्या अर्गां दिता वाटेन तुझे सोलोंक मोगान तुझ्या रावंक संदेश तुजो गाजोंक आधार मागता जियोंक मोगान सता नितीन पेसारतल्या सक्तीन वावरूंक सदां तुजे पासन समर्पित जीवन सम्या मी वेता की तुझी गाता उपकारांक सो तुझ्या अर्गां दिता वाटेन तुझे सोलोंक मोगान तुझ्या रावंक संदेश तुजो गाजोंक आधार मागता मोगाळ पुत्रा सवे अंकवार मेरे आशीर्वाद देव आमकां भगवंत कुर्साची कृपे निवार आमकां आमच्या देव आमच्या दुस्मनांत रे बापाचें पुताचें आनी पवित्र आत्म्याच्या नांवी आमेन